2000 रुपयांच्या पोरण्या नोटींनी भरिल्लो कंटेनर चोर्ला घाटांतल्यान गायब जावपाचो धक्कोदायक प्रकार उक्तडा आयला। नाशिक जिल्ह्यातल्या इगतपुरी तालुक्यातल्या संदीप पाटीलान हे विशीं पुलिशेंत कागाळ केल्ली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पयशांनी भरिल्लो हो कंटेनर चोर्ला घाटांतल्यान गायब जाला खंय। ह्या प्रकरणाचो तपास करूंक खासा SIT स्थापन, मात अजून मेरेन कंटेनर हाताक लागूंक ना। आता कर्नाटकाची बायला आनी बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेंबाळकरान सरकाराचेर भर टिका केल्या। 400 कोटी रुपया गायब जावपाच्या प्रकरणाचे कनेक्शन गुजरात मेरेन, चलनांतल्यान बंद जाल्ल्यो नोटी खंयच्यान आयल्यो, गटांत कोण कोण आसात तांचीं नांवां मुखार येवपाक जाय, जबाबदारी थारावपाची गरज। चोर असो शब्द काडलो की भाजपाचे फुडारी आडेकडेक पळयतात। बेळगांव पुलीस प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करतात। महाराष्ट्राकडच्यान खंय जाय तशें सहकार्य मेळना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।